आजच्या घटकेक विषय अत्यंत गहन असो विषय असा. तो गहन विषय तो भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान उद्गारलेले जे शब्द असतात की श्री मनोहर पर्रीकर कामाचे रुजू जातात. हे रुजू जातले म्हणजे आता लिहिलेले आशिल्ले की तांणी आपले पद काही काळा खातीर अभ्यासान दवरिल्ले हो प्रश्न निर्माण जाता आणि नोव्हेंबरान रुजू जातले हे जे भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान सांगिल्ले तशीच उतरां भारतीय जनता पक्ष गेल्या मार्च पासून दीत आसा. आणि सगळोच जुमलो जाला. खोटाडेपणाचो महामेरू असो हो पक्ष जाला. ऑफिसान येतले अशें काही काळा सांगला गेले, अमुक वेळा येतले, अमुक काम करतले, तमुक काम करतले. हे जे खोटारडेपणा जो चल्ला तातूंतल्यान एक कोंकणीतली एक म्हण आसा ती ह्या बाबतीत योग्य लागता की ना हे तुम्ही ठरयात. अशी म्हण आसा की बाप दाखयना जाल्यार श्राद्ध कर. आज ती वेळ आयल्या मुख्यमंत्री दाखयात नाजाल्यार श्राद्ध करात. अरे खंय आसा मुख्यमंत्री? राज्याचो हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा की सगळे क्षेम आसा. अरे ह्या राज्याच्या हेल्थ मिनिस्टराचे डॉक्टर आज तेचेर अटेंडन्स जाता. जनतेक कांयच कल्पना ना की त्याची प्रकृती बरी आसा वाईट आसा. भारतीय जनता पक्षाच्या खोटारडेपणाच्या विधानाक आम्ही केन्ना विश्वास दवरिना. States and the All India Institute of Medical Sciences and let them tell us that he is living. He is hale and hearty. He is walking, talking and doing everything on his own. We should know. Don't you think that may be correct approach? You would like to know whether the Chief Minister, who is a constitutional authority to run the affairs of the state of Goa, whether he is capable of running or continuing as a Chief Minister, whether he has any life left in him, is what we must know. त्यांना आमकां पळोवपाचें आसा की हो जो आमचो आयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसा, माननीय पर्रीकर बाब, तो सगळ्याच बॉडीचो अध्यक्ष आसा. ESGचो आसा, GSIDCचो आसा, IBPचो आसा, सगळीकडे ताचोच आसपाव. आणि आमकां कळटा त्या प्रमाण सीएमाले जे OSD आसात ह्या सीएमाची पावर मिसयूज करतात. आणि असे असंख्य डायरेक्टर आणि ऑफिसर्स आसात की तांकां ओबलायज करता ऑर्डरी काढून. वस्तुस्थिती कितें आसा? ह्यो ऑर्डरी आणि हे डिसिशन्स आणि हे पॉलिसी मेकिंग मनोहर पर्रीकराची जर आसा जाल्यार आमकां एक वेळ दाखयात तरी ताका. आज टेक्नॉलॉजी इतली वधारलेली आसा, फुडें गेल्ली आसा. एक ताचो आजच्या दिसाचो एक व्हिडिओ काढून तरी लोकांक दाखयात आणि म्हणा तुम्ही मेळपाक दियात म्हणून. पण एक व्हिडिओ तरी काढून दाखयात की आज ही व्यक्ती क्षेम आसा, बरी चलता फिरता बोलता अशी व्यक्ती आसा. कारण एकंदरीत एम्सानसून जेन्ना स्ट्रेचराचेर ताका भायर काडिल्लो तेन्ना तेची शारिरीक स्थिती कितें आशिल्ली हे जरी दिसले तरी तदनंतरची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती कितें आसा त्याची जाणीव कोणाकूच ना. कोण डॉक्टरय सांगना, कोण बुलेटिन काढिना.
तेन्ना आज होच प्रश्न निर्माण जालो, कृपा करून आमकां सीएम दाखयात नाजाल्यार श्राद्ध तरी करात. ही स्पष्टोक्ती आसा. पुन्हा पुन्हा गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करनाका अशें हांव भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षाक सांगता.